ताणें म्हाका तितलें मारूंक ना, पूण तो सदांच धमकी दितालो. जशे परी आपली मूठ तो म्हज्या तोंडाक तेंकयतालो, जर ताका नाका तें हांवें केल्यार आनी ती धमकी उरली, तूं जाणय. आनी आयज पासून हांव आंग काडटा जरी कोणें आपले हात म्हज्या तोंडाशी चड लागीं पावयल्यार, तूं जाणय, जशें तें करिनाका. तो ताबो दवरपी आसलो. सगलें ताका जाय तशेंच जावंक जाय. तो न्हयच एक अपमान करपी, पूण तो सापूच हलकट आसलो. तो सगल्याचेर ताबो दवरतालो. ताका आवडटा तें आमी आवळोंक घेवंक जाय आसलें. तो न्हिदता म्हणटोच न्हीद, उठटा म्हणटोच उठ, आनी पळोवंक जाय तेंच तुवें पळोवंक जाय. ताका बरें लागता तें पासून आमी खावंक जाय आसलें. तो चड करून सगलो वेळ रागीश आसलो आनी आमी सगळीं भियेतालीं की तो सदांच आमचेर रागार म्हूण. तें आनीक एक वस्त जाचो आयज पासून हांव फुडो करीत आसां. जर हांव कोणाशी आसां आनी तो कोण म्हजे लागशिल्लो तर ती रागीश जायत, म्हाका रोखडेंच अशें दिसो हांवें कितें केलां काय, आनी मागीर हांव म्हजेच बरोबर उलोवं म्हणून राव पोलें हेंच एक व्हड वस्त देवा थंय. तुका पसंती दिता. गरज ना तुवें थारोवो असोच घेवंक. आदल्या माहिती पोरमोणे तुज्यान थाराय येता आनी आतां देवाच्या उतरार तुजी कोरणी जावं दी. म्हाका म्हजीच लॉस दिसोंक लागली, कित्याक म्हजें थंय कितें घडलें ताका लागून हांव एकसुरी जाली. तो म्हाका राती 12 वरो. हांव तोरणे पिरायेची जातोच जेन्ना तो एकदम पियेतालो. म्हाका मोटराच्या फाटल्या सिटीन लिंक संबंद करूंक फोर्स करी. एक पावटी एका पुलीस अधिकाऱ्यांनी ताका दवरलो आनी हांवें चिंतलें शेकी कोण पूण म्हजी मजत कुत्तलो. हांव कितली खोशी. पूण तो आनी म्हजो बापाय थोडो वेळ मोटरा भायर उलयले आनी मागीर म्हाका बापायन सांगलें. ताणें म्हटलें हांवें ताका सांगली तूं म्हजी बापूल भयण म्हूण. आनी ताणें निश्चय केलो आमकां सोडूंक. जर हांव ताच्या सांगाता लिंक संबंद केल्यार जर हांवें तशेंच करचेंच पडलें, नाल्यार आमी दोगांय बंदखणीन पावतले. हांव बरें देवाक आर्गां त्या पुलीस अधिकाऱ्याक ताच्या रेडिओचेर कॉल आयलें आनी हांव तांतली सुटली. जायते पावटी हांवें कुटुंबांतल्या सोयऱ्याक सांगूंक पळयलें. ती सगळीं म्हणूंक लागलीं तें सोट न्हय, कित्याक तांकां मिसोल जावंक नासलें. एक पावटी म्हजी माय हॉस्पिटलांत गेली आनी म्हज्या बापायक एक लांब चीट बरयली. ताका सांगूंक हें सगळें म्हाका चड मिवकटें दिसता म्हूण. आनी दिसा कितलेच पावटी आतां त्या बातकाचें मेकलें जावंक. आनी हांवें सगलें बॉल म्हजे लागीं घोडटा तितलें घेतलें आनी ताका ती चीट बरय तें बंद करूंक. आनी तो रात पाली करी तर तो सुमार 12 वाजता घरा आयलो आनी म्हज्या रुमान आयलो बोब मारून आनी रागार आसलो. भिरांतीन हांवें शेकी ताका गुन्यांव बोगसूंक मागलो आनी ताका सांगलें हांवें तें चीट बरोवंक फावो नासली म्हूण. तर म्हाका दिसता जेन्ना हांव जायत्या लोकांक शेकी सांगूंक फुडें सरली आनी म्हाका गमलें कोण म्हाका आदार दिवपाक ना, पोलीस आदार दिवपाक ना, सोयरी आदार दिवपाक ना, ताचे लागीं उलोवन फायदो ना. हांव शेकी ओगींच रावली. हांव जियेतेली म्हूण चिंतलें. एक वस्त म्हाका उगडास आसा जी म्हाका चड अशीक दिसता ती जेन्ना हांव व्हड जालीं शिकोंक मोटर चलोवंक. म्हजो बापूय म्हाका दर आयतारा दोनपारां भायर वतालो मोतर चलोवंक शिकोवंक. आनी सगळे जागे सोडून तो आपल्याक म्हजें सवें जाय तें करूंक म्हाका शिमित्रीन घेवन वेतालो. आनी थंयसर मोटरान तो म्हजें सवें लिंक संबोध करी. जर कोणूय पासा जाल्यार आमी भायर सरोन फोन पळयता तशें दोंग करूंक जाय आसलें. आनी वीट 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 वीट. तो एक ट्रक मॅकॅनीक जावन रात पाली करी म्हणटच हांव दिसाची चडसो वेळ इस्कॉलान आसली. ताचो फुडो म्हाका फकत सुमाराच्या शेवटाक करचो पडलो. पूण हांव तुका सांगता म्हाका रोजा बरी देसो नासली. जायते पावटी सकाळीं तो येवन म्हाका उठोवन आपले हात म्हजे चेद्रा पोंदाक घाली. खरीपणी म्हज्या बापायचे हांवूच प्रश्न नासले, ताका जायत्या उस्तरांचे सांगाता प्रश्न आसले. आनी जायते उस्तरा सांगाता. ताची सोयरी गोत आसली आनी तो खुबूच दुखी आसलो. हांव खोशी सांगो की देवान म्हाका कुरपा दिली 100% म्हज्या बापायक बोगसूंक. म्हाका थोडो वेळ लागलो, पूण हांवें शिकी तें केलें. आनी हांवें ताका बोगशिलो, पूण हांवें ताका सापूच बोगसूंक ना. आनी म्हाका गमोन आयलें 6 वर्सां फाटीं जेन्ना देवान म्हाका सांगलें म्हज्या मायक आनी पायक ती मिसुरी रावतालीं थंय तान सेंट लुईस हाडूंक आनी तांकां आमच्या घोराशी लागीं दवरूंक आनी ताचो मोरोसोर सांबाळ करूंक. हांवें चिंतलें तूं फोको ना कोत्ताय. म्हणजे पयलें हांवें हें सापूच नाकारलें. हांवें म्हटलें म्हाका दिसना हो खरोच देव म्हूण. खुंयचो मोगाल बरो देव हें कर म्हूण म्हाका सांगी. कित्याक तूं पळय ती एक सुवातेर आसली जंय हांव तांकां वर्साक थोडे पावटी मोलोंक वेतालीं. रोज्या पडटूच वच, थोडे दुडू खर्च कर आनी मागीर ताचे विसर घालूंक तजवीज कर.
तेवान म्हटलें ती दुयेंत आसा ती जाणटी. हांवें म्हटलें बरें ताणें म्हज्या पासत कितें केलां. आनी तूं जाणूय ताणें कितें म्हटलें, तूं जिवें आसा ती सांगाता घेवन तांणी तुका जलोम दिलो. तें म्हाका चड आगोड जालें. म्हज्या देवा, तें आगोड लागलें. पूण तेन्ना म्हाका इतलो अनुभव मेळलो जावं देव केन्ना म्हजी सूट घेता ती आनी हेंवूय जाणो की देव केन्नाच आमकां कितें कर म्हणून ना जर तें आमकां बऱ्याक पडना तर. म्हाका जाय तुवें उगडास धरूंक. देव तुका केन्नाच कितें कर म्हूण सांगचो ना तें तुज्या बऱ्याक पडचें ना तर. जेन्ना तूं तुजी कवायकी परगत कोत्ताय एकदम सोंपें आयकोंक की एकसुरपण आनी स्वताचे हक सोडपाची स्थिती म्हत्वाची म्हूण. तर तुज्यान कशें जिवीत सारूं येतालें तुज्या पुऱ्या जिवितान नासतना हाक सोदपाची स्थिती तुज्या वेगवेगळ्या सोयरी गोतींनी. बरें, एक मात खात्रेचें तूं जाणय, कोणूय माल रातार जाल्यार जावं ती एक माल रातार बायल, एक बेविस्वासी घरकार, वडिलांच आनी तुजो सारको मोग करूंक नासलो वो तुका कशी भाशेन गोमलें तूं तांकां नाका आसलें म्हूण थोडो लोक आसा जांकां पोसल्यान तांकांय तशेंच दिसता. तांकां सोजमोनी मेलो ना, तांकां जानवाय ना, कित्याक तांकां जलोम दितेल्या वडिलांनी तांकां दवरूंक ना आनी तांच्यानूय असलें जायतें भोगूंक जाता. आनी एक वस्त जी इतली सोबीत आसा देवा सोयरी गोती विशीं तो म्हूण देव सगल्या बरेपणाचो. म्हणटोच हें एक आलोकीक वस्त जें तुज्या बेजान सोरोना. जेन्ना तूं देवा सवे सोयरी गोत जोडटा तो तुका जिवितान बुजवोन दिवंक सुरू कोत्ता. म्हत्वाचें तें हें तुजें मन बदलूंक जाय म्हणजे तूं करची गरज देव तुज्या पासत कितें करूंक तें सोडून. तुवें शिकोवंक जाय दुसऱ्या भाशेन चिंतूंक आनी म्हाका खरेंच खात्री करूंक जाय तुमी सजमतात तुज्या पासत देव कितें करूंक सोडटा तें तुवें शिकोवंक दुसरे भाशेन गरज. रोमकारांक 12:1-2 आमकां सांगता की देवाक आमच्या जिवितान बरो प्लॅन आसा पूण आमकां त्या प्लॅनाचो अनुभव मेळचो ना आमची भावना आनी मन देवाच्या उतरार सारकेंच बदलोना तर. म्हणटोच ती सगली भावना बदलतली तुवें सुरवात करतो शिकोवंक तें उतर आनी न्हय फकत तें उतर शिकोवंक पूण देवा सांगाता वेल सारूंक. आनी जाणय लोक सदांच म्हणटा बरें हांव देवा सांगाता वेल सारूंक कितें करूंक जाय. तूं जाणो हें फॉर्मुलो असो कांय ना देवा सांगाता वेल सारूंक पूण गरज तुवें वेल दिवंक देवाक. तर तूं कांय करिना पूण एक रेवान बसोन आनी रोट्टाय म्हणटा देवा म्हाका तुजी गरज. तेंवूय चड किंमतीचें कित्याक म्हाका दिसता आमी देवाक त्या वेळार वाकाणटाव तो सदांचो वेल ताच्या सांगाताक. आनी मागीर वेगवेगळ्यो वस्तू जातात वेगवेगळ्या वेळार. तूं जाणय तूं मागताय तूं अभ्यास कोत्ताय तूं गायताय रोडटाय पूण देवा सांगाता वेल सारूंक म्हत्वाचें. आनी जसो तूं उतर शिकता आनी देवा सांगाता वेल जाता थोडें थोडें करून वाकाण न्ही सवकास ती सगलीं वायट चिंतना वयतली. जर तूं ह्या वेळार तुजी परिस्थिती ओकमानाची जाल्यार तुवें निर्णय घेवंक जाय. कोणाक बोक्सोनी दिवप हाची म्हणणी अशी न्हय की तेच परिस्थितीन रावन ओकमान आनी मार सोंसपाचो त्या पेकोवपाच्या चालीन की जेरूल ती एक चाल सगल्या खोट्या भावनाचेर तूं जैत वता. आयज ना फाल्यां देव तुका ते दोशेर पावयतलो जेन्ना गरज आसतली तुवें पुरायेन बोगसूंक त्या लोकांक जांणी तुका दुखयलां. आनी हांव पळशी जाणो की तें आयकोंक अशक्य म्हूण आयकोंक पासून पिशेपण दिसता ओनीत जाल्या परी. पूण मुख्य काम तें तुवें थारावो घेवंक जाय करूंक जें देव तुका कर म्हणटा तें आनी तूं थारावो घेवन सुरवात करता. आनी एक वस्त तूं कोत्ता ती सुरवात करूंक मागणें त्या लोकां खातीर जांणी तुका दुखोवलां आनी तूं ताचेर विंगास घेवंक सोदिना. तूं तांकां देवाच्या हातान सोडटा आनी तूं तांकां देवाच्या हातान तें अशें म्हणून सोदें बरें देव तुका पळयतलो पूण तूं तांकां साल्वार जावंक मागता आनी जेजून केलें तें कोत्ता. थंय ताणें खुर्सार म्हटलें बापा तांकां बोगोस कित्याक तें नकळो तें कितें कोत्तात तें देखून चडूच म्हत्वाचें तुका बोगसोनें दिवंक. चोरूय तें म्हत्वाचें त्या लोकांक जांणी तुका दुखयलां त्या परस तुका तें म्हत्वाचें कारण तूं बोगशिना तर तुज्या आत्म्यान तें एक वीख आनी एक कडसाण कशी उरतली आनी तुजें जिवीत सदांच कोडू जातलें तुवें तें वीख भायर घाली पर्यान. जेन्ना आमी म्हजे मायक आनी बापायक सेंट लुईस रावंक हाडलीं तांकां एक घर घेतलें आनी आमी दुडू सांबाळलें तें खर्च करून. एक मोटरूय घेवचें पडलें तांचें पोरणें जाल्लें तांकां फर्निचर जाय आसलो दर सुमाराक कोणाक पूण धाडूंक जाय आसलो बाजार हाडूंक दर पावटी कितें दुरुस्त करूंक जाय तर आमी तें करचें पडलें. ताका सगलीं कापडां हाडलीं. 3 वर्सां पासार जालीं आनी म्हज्या बापायन कसलोच परिवर्तन जालो दिसोंक ना. तितल्या म्हणसर तो ते दोशेर आयलो जुंय तो तोच भित करी केन्नाय रोजेच्या दिसार आमच्या सांगाता
इगोर्जे वचोंक पूण तो असो सरपा परी शिड्डूक आसलो. आनी एक आर्गां दिता ते सकाळीं म्हजे मायन म्हाका आपोवन म्हणलें, तुज्या बापाक जाय तूं हांगा येवंक. हांव नकलो ताका कितें जालें तें. सुमार 3 सुमारान तो रडत आसा. तिणें म्हटलें, म्हाका दिसता हांव जाणो, पूण तुवें आयल्यार बरें. देव आनी हांवें थंय गेलीं आनी म्हाका पळोवन तो रडो लागलो आनी तांणी म्हटलें, म्हाका फकत तुका सांगूंक जाय कितलो दुखी तो हांवें तुका कितें केलां तें पसत. आनी तांणी म्हटल्यार 3 वर्सां जालीं हांव कितें पूण म्हणोंक सोदी, पूण म्हाका हिंमत नासली, तशें करूंक म्हाका बॉल नासलें. आनी देवाक पळोवन ताणें म्हटलें, तूं जाणा तुजे सुवातेर आनी कोण दादलो आसा तो म्हाका जिवेशी मारपाचो आनी तुवें म्हजें सगळें फकत बरें केलां. आनी म्हज्या बापायन त्या दिसा क्रिस्ताक शेवलो. 10 दीस उपरांत ताणें बाप्तिस्म घेतलो. आमेन. आनी सुमार 3 वर्सां फाटीं तो सोंपलो, पूण हांव सांगता तो मनीस बदललोलो. म्हणजे तो खरेंच एक बरो जाणटो दादलो जालो. म्हज्या भिरांत नासतना ताच्या पेलाचो बेज घेवंक जातालो. म्हणटोच ते खूब इफेनाच्या तोंडाचेर एक थापट. हें चलतना देव खंय आसलो? हाचे वयर एक मिनीट उलोवया. हांव 9 वर्साची आसतना हांवें परत जल्म घेतलो. आनी आमच्या कांय सोयऱ्याक सावथ ईस्ट मिसुरी भेट दितना ताच्या वांगडा हांव चोऱ्या इगोर्जे गेलीं आनी म्हजो बाप पळय तो सदांच पियोंक वेतालो. आनी थंय आसली एक सोनवारा रात्री रिवायवल सर्वीस. आनी म्हाका कशें गमलें की म्हाका साल्वार जावंक गरज हें म्हाका समजच ना. म्हजीं वडिलां म्हाका थोडे फावटी शेजाराच्या सांगाता लुथरन संडे स्कुलाक धाडटालीं आनी हांव ल्हान आसतना आनी देवाची म्हायती म्हाका थोडी आसली. आनी हांव चिंता ही खरीच एक गमत. पूण जे रात्री हांवें प्लॅन केलो इगोर्जे वचोंक साल्वार जावंक, तो म्हजो हेतू आसलो साल्वार जावंक. आनी म्हज्या सांगात हांवें दोग म्हज्या बापूल भयणीक व्हेले आनी हांवें म्हटलें आमी सगळीं रात्री इगोर्जे वयतले आनी साल्वार जातलें. तर म्हाका दिसता तेन्ना लेगून म्हजे भितर प्रवचन करपी सावली आसली. आनी ते रात्री प्रेस्टरीन आशिर्वाद घेवंक आपोवंक ना आनी चड निराशी जाली. पूण म्हाका दिसता तेन्ना पासून म्हाका थोडी हिंमत आसली. हांव हातीक धरून म्हज्या बापूल भयणीक घेवन मुखार गेलीं आनी ताका पळयलो. दुकां म्हज्या गोलांची भोंवतालीं. हांवें म्हटलें, तुज्यान म्हाका साल्वार करुयात. आनी म्हाका उगडास तांणी साल्वार जावचें मागणें केलें. तो म्हणून ताका वायट दिसलें ताणें आशिर्वाद घेवंक आपोवंक ना म्हूण. ताणें आमच्या सांगाता साल्वार जावपाचें मागणें म्हटलें. आनी हांव सांगतां, हांव खात्रेन जाणो की त्याच वेळार म्हजी पातकां धुवन गेली. एक नोदी म्हजे भितर गेल्या परी दिसलें. तुका हे भाशेन कितें दिसोंक जाय अशें न्हय, पूण म्हाका दिसलें. तरी पूण हांव कांयच नकळो आसली, शिकप नासलें, उलोवंक कोणूच नासलो. आनी हांव विसरची ना, दुसऱ्या दिसा हांवें लीप चोरयाक येताना रोड्यो केल्यो. म्हजी तकली म्हज्या शामाच्या उस्क्यार आसली आनी जेन्ना म्हजी बापूल भयणी लिपोवंक गेली, म्हज्यान सुरोना जालें चोरया पळोवंक. आनी हे परी देंवचार आसता. त्या वेळार ताणें म्हाका म्हटलें, तुजें साल्वोसांव विबाडलां. आनी हांवें 20 वर्सां जायसर तें मानून घेतलें. हांवें मागणें केलें म्हज्या बापायक मरोंक तें जावंक ना. हांवें मागणें केलें म्हज्या मांयक ताका सोडून दिवंक तें जावंक ना. हांवें मागणें केलें की म्हाका एकलें सोडूंक तें जावंक ना. देवान म्हाका कित्याक आताक दिलो ना. हांव मागणें करी, हांव ताचे लागीं विचार करी. हांव एक ल्हान भुरगें ओकमांक भोगता. तूं जाणा कितें, ताका सगळ्याक म्हजे लागीं जावपाक ना. पूण म्हज्यान तुका सांगो येता की भावार्थान हांव आतां सजमतां. देखूनच तो ग्रांथ जो आमी काल रात्री वाचलो म्हज्या भावार्था विशीं मी सजमतां सोंसोर कसो लोचलो तूं जाणय. म्हज्या मनान तुका सजमोंक दिवंक ना, पूण हांव जाणो देवान म्हाका तांतलें निवारूंक ना, पूण तें सोंसूंक ताणें म्हाका बॉल दिलें. आनी आयक म्हाका उगडास आसा, हांव तरणाटी आसतना रातचें म्हजे खाटीर आसली. म्हजो आवडीचो वेल तो बापूय नासलो तेन्ना खाटी न्हिदोंक. आनी म्हज्या भुरग्या मोतीन हांव तेन्ना मागणें कोत्ताली आनी हांव चिंताली एक दीस हांव कितें पूण महान कोत्तेली. एक दीस हांव कितें पूण महान कोत्तेली. म्हाका भावात आसा देव जोन एकल्या भितर व्हड जावपाचें बी घालता. हांव मानता की तुज्या भितर असल्यो लौकीक वस्तू आसात ज्यो तुज्यान केन्ना चिंती नेजत असल्यो. पूण सैतान आमकां ल्हान करूंक सोदता. तो आमकां ल्हान आनी उपयोग नासलेलीं कोत्ता. लोक आमकां मालत्रातार करता त्या वरवीं. पूण आयज म्हाका जाय तुवें जाणो जावंक की जोरी म्हजो अपमान जातालो आनी नाकारणी आनी अशें दिसो कोणूच म्हाका आदर करचो ना म्हूण आनी ती केन्नाच सोंपचें ना म्हूण, त्या सगल्या मदें देवाचो एक प्लॅन आसलो. देवाचो एक प्लॅन आसलो.
आनी हें म्हज्यान तुका सजमोंक जायना देखून म्हाका विचारी पासून नाका. पूण खूब वर्सां हांव म्हणून जेरूल म्हजो अपमान जावंक नासलो तर म्हाका बरें दिसपाचें. पूण देवान म्हाका परत येवंक आदार दिलो. आनी सुमार 3 वर्सां फाटीं हांवें म्हटलें, वय जेरूल म्हजो अपमान जावंक नासलो तर बरें दिसपाचें आनी देवान म्हाका थांबयलें. ताणें म्हटलें तशें बंद कर म्हणपाचें. आनी मागीर हांवें त्या विशीं चिंतलें आनी चिंतलें आनी हांव जाणो ही पिसाय कशी दिसता पूण हांव खोशी तें जालें म्हूण. तूं जाणोय कित्याक? हांव आसो येताली त्या परस आतां हांव बरी मनीस जाली. हांव नकल्याक अशें परी हातून कसलें शाणेपण दाखोवंक पूण हांव जाणो की देवान म्हाका निवारलें आनी ताणें काडून घेतलें जें सैतानाक वायटाक काडलें आनी तें ताणें बऱ्याक पावयलें आनी हांव एक बरी मनीस जाली तें तर जावंक नासलें ताचे परस आनी तुज्यानूय जावं येता. हांव ताकदवंत, हांव देवाक बरी वळखतां, हांव लोकांचें दूख सजमतां आनी हांव सत मानतां की ताका लागून हांव तुजे दुखीन तुका पावो सारकी जाली आनी तुज्या गरजो आनी तुका सांगोंक सगल्या उमेदीन की त्यो जिवो आसा. तो तुजो मोग कोत्ता, तुज्या जिविताक ताचो बरो प्लॅन आसा आनी हाचो तूं केदींच दुबाव नाका, केन्नाच दुबाव नाका. तुज्या परत येवं येता. तूं पळयताय तशें कोणें केलां ताका. आमेन. तूं पळयताय गोवायकी तुज्यान साल्वार जावं येता म्हूण. खंयचोच कोण इतलो खोल ना की ताच्यान भितर पावोन तुका तांतलो भायर काडीन येजो. तो तुजे पांय एक खडपार दवरतलो, तो तुका एक बरें जिवीत दितलो, तो तुका गोबरांतली सोबिताय दितलो, आनंदाचें तेल तुजे दुखीन, वाखाणणीची आकोस्ता आत्म्याच्या भाराक लागोन, तो तुका स्वताचें झाड कोत्तलो, दोन्याचें वोपणें तुका वाखाणणी दिवंक आनी तुज्या आदल्या त्रासांक तो तुका दोबरात आशिर्वाद दितलो. चला देवाक वाखाणुया. हालेलुया. तूं जाणोय जेन्ना हांव तुका आयकता तुजी गोवायकी दितना थोडी म्हायती जी तूं दिता म्हजें काळीज रोडटा तुका तुज्या भुरग्यापणाक आनी हांव पळयतां तूं आयज देवाची ओस्तोरी जाल्या आनी पेकअप जें देवान केलां. पूण हांव तोरी चिंता त्या सगल्या लोकांचें जीं म्हणटात पूण हें म्हजें थंय चलपाक ना. हांव आजुनूय ते सुवातेर आसा. देवान चॉयसाक दिला तें पेकोवप म्हाका मेळचें ना. त्यो देवाचो मोग वेगळोच तरेन कोत्ता. तर तूं लोकांक कशी सजमनी दितली की तो एकल्याक दुसऱ्या थंय वेगळ्यापणाक लेखिना म्हणून तो मोग तो आमकां सगल्यांकूच दिता. बरें, तूं जाणोय जर तूं ही डिवेडे पळयता आनी तूं चिंताय जे जिंजरान आतांच म्हटलां तूं जाणोय घडयेक जॉयसाक पूण म्हाका न्हय. म्हणजे भावार्थ एक पावंडो, म्हणजे भावार्थ एक उडान. तूं जाणोय म्हत्वाचें तें हें अशें म्हाका दिसता जर जें तूं आतां कोत्ता तें चलना तर जें चड करूंक जावंक शकना वो तूं हें पळोवपी न्हय. कित्याक तें भावार्थाचें उडान घेवंक म्हणून हांवें तूं जाणोय कितें हांव सत मानता देवाच्यान हें म्हजें थंय करूं येता आनी हांव सत मानता देव तें म्हजे पासत कोत्तलो म्हूण आनी म्हाका अपेक्षा आसा. हांव सत मानतलीं. हांव म्हज्या जिवितान कितें बरें जावंक अपेक्षा दवरता आनी तूं जाणोय तुज्यान कितें करूं येता. जरूय आतां पर्यंत तूं 100% सत मानता म्हूण म्हणोंक नजो देवा थंय तुका दोंगी जावपाची गरज ना. तुजो तो ल्हानसो भावार्थ देवा थंय व्हरानी म्हूण तूं जाणोय हांव सत मानता तूं आसाय म्हूण. हांव मानता तूं लोकांची काळजी घेताय. म्हाका आवड लागता मोगा वयर सजमनी मेळच्याक. म्हाका सजमोंक आदार दी. पूण एक वस्त जी तुज्यान करूं येता जी तुका एकदम चड आदार दितली तुज्यान सुरवात करूं येता व्हडल्यान कुंचार जावंक. कितें तुका बरें दिसत तुज्या जिवितान घडलेलें तें देवाच्या उतरा पोरमोणें जायत जाल्यार आनी तुज्यान ग्रांत घेवं येता आनी तूं म्हूण तूं कुंचार जा. स्तोत्रा 27:10 म्हजे माय आनी पायन म्हाका नाकारलें पूण देव म्हाका उबारतलो आनी आपले भुरगे कशें वाडयतलो. आनी आनीक एक वस्त जी हांव आदींच शिकली ती विज्ञाना पासून सत मानता. आमच्या मेकअपान कितें आसा म्हूण हे विज्ञानिकांनी सिद्धी केलां की आमी आमचेंच कितें उलयता तें अदीक सत मानता आनी न्हय कोणें आनी म्हटलें तें. आनी म्हणटोच म्हज्यान तुका म्हणो येता देव तुजो मोग कोत्ता आनी तूं घडयेक चिंताय म्हाका तशें दिसना.
पूण जोर तूं सुरू करशी दिसाक 50 पावटी व्हडल्यान म्हणून देव म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हजो मोग कोत्ता, हांव तुका सांगता चड दीस पासार जावचें ना आदी तूं चिंतूंक सुरू करता वय घडयेक तो म्हजो मोग कोत्ता. आनी तूं जाणें हो तत्व म्हज्या जिवितान लागू केलो हांवें आनी त्या वरवीं म्हज्या जिवितान जायतेच पेकोवप जाली देवा उदशी. कित्याक बायबल म्हणटा अशें तुवें ना त्यो वस्तू आसा त्यो चिंतूंक गरज. आनी तूं जाणा जो कोणूय म्हजे शिकोवणेक भाग घेता तो जावन आसा खरो मुखी मुद्दो म्हजे शिकोवणेचो की तुवें सुरू करूंक तें उलोवंक आनी तें कुमसार जावंक आनी देवा सवें ताबलात करूंक. कित्याक इतली सोगोट वर्सां हांव दुस्मानाचे तोबलातीन आसलीं सोरी हांव क्रिस्तांव आनी इगर्जे वेतालीं. हांव असल्यो वस्तू म्हणो हांव कितेंच करूंक पावची ना. म्हजें जिवीत सदांच एक गोंडोल जातलें. जर फकत म्हजेर अकमान करूंक नासलो तर तूं जाणोय स्वताचें सुचोरें आनी तुवें तें दोशेर पावूंक जाय जूय म्हणून तूं जाणोय म्हज्यान म्हाका कितें जालां ते बाबतींत कांयच करी नजो. आनी हांव सगलो वेळ म्हणटा तूं जाणोय कितें म्हज्या जिवितान बरी सुरवात मेलोंक ना पूण बरो शेवट मेलो येतलो. तुजी सुरवात कशी जाला हाची पर्वा ना. आयज ह्या वेळार जावन आसा तुका एक दीस बदलप आनी सुदारणेचो चूय तुज्यान म्हणूं येता. हांव भावार्थाची उडाण घेतली आनी हांव सत मानता की जर देवान हें कोणाकूय करूं येता तेंच तो म्हजे सवें कोत्तलो. बरें तर तूं लोकां सांगाता मागणे करशी ज्या वरवीं तांच्यान ती पावलां मारूंक सुरवात करूं येता न्हय तांच्या खुद बोलान पूण देवाच्या बोलान. वय हांव मागणें कोत्ता की तुमी सजमोतेल्यात म्हूण की देव तुजो मोग कोत्ता आनी तुज्या जिवितान तुका कितलेंय जाल्यार पासून तूं कितलेय खोल खोनांत आसल्यार पासून देव थंय सोकला पावतलो आनी त्यांतल्यान तुका भायर काडटलो आनी तो तुका पुर्ण कोत्तलो. देवाच्यान तुजें मन ताच्या उतराक बदलूंक जाता. ताच्यान तुजी भावना पेकोवंक जाता. ताच्यान तुका दुडवांचो आदार दिवं येता, कुडीचो इलाज करूं येता. ताच्यान तुका बरे इश्ट दिवं येता, बरें सामाजीक जिवीत. देवाच्यान तुका आदार दिवं येता आनी ताका जाय तुका आदार दिवंक. तें इतलें बेगी जावचें ना, तें इतलें सोंपें जावचें ना पूण तें गुलामपणांत रावलेल्या परस सोंपें. थोड्यो वस्तू रोखड्योच येतल्यो, थोड्यो सवकास येतल्यो पूण ज्यो वस्तूचे तुवें आयज निर्णय घेवंक जाय तो हांव भायर सोदतली करूंक प्रवास भावार्थान आनी हांव केदींच पाटी सोडची ना. तुवें सुरू करच्या आदी एक निर्णय घे की तूं पाटी सोडचो नाय म्हूण. कित्याक देव तुका सोडचो ना आनी तोर तूं खरेपणी आशेता आनी तुका खरेंच जाय हें पुरायेन बदलप आनी पेकोवप तुज्या जिवितान जाल्यार म्हाका जाय तुवें म्हज्या सांगाता मागणें आयज तबलात करूंक. आनी हांव मानता की तुज्या जिविताक एक आसल नवो प्रवास सुरू जातलो आनी म्हणटा तुमी थोडीं जीं पळयतात तांणी क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण शेवोंक ना म्हणटच जांणी आपल्या जिवितान क्रिस्ताक केन्नाच आमंत्रण दिवं ना. म्हाका जाय पयलें एक ल्हान पूण अजनादीक साल्वार करूंक मागणें करच्याक जाची दुसरी जल्मनी हांव एक मागणें कोत्तली. तुमी म्हज्या फाटल्यान मागणें करात आनी तूं जेजूक आमंत्रण दी तुका तुज्या जिवितान येवच्याक. उपरांत आमी मागणें करुया मागणें पुराय पेकोवप आनी बदलपाचें आनी आमी सांगाता मागणें करुया. हांव ल्हान धाकटें वाक्य म्हणटा आनी तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणात. देवा बापा हांव तुजो मोग कोत्तां. जेजू हांव तुका मानतां. म्हाका तुजी गरज जेजू. हांव सोत मानता तूं खुर्सार म्हजे पासत मेलो म्हूण. हांव जाणो हांव एक पातकी. म्हज्या पातकाची माफी मागतां आनी हांव तुजे लागीं बोगसोनें मागतां. तुवें म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिलां. जेजू आतां हांव तुका म्हज्या जिवितान घेतां आनी हांव म्हाका ह्या वेळार तुजे सुवादीन कोत्ता. हांव सुवादीन जातां. म्हजें जिवीत तुका भेटयतां. हांव आसा तशें म्हाका व्हर आनी आतां तूं म्हजे सेवें वावर कर आनी कर जो तुका जावंक जाय तें. हांव सोत मानता म्हजे पातकां बोगशिलीं म्हूण. हांव सोत मानता साल्वार जाली म्हूण. हांव स्वर्गार वेचे वाटेन आसा आनी हांव आनंदान प्रवास कोत्तली. आतां देवा हांव म्हजें जिवीत तुका भेटयता तुवें म्हाका पेकोवंक. हांव तुजे लागीं मागता पुरायेन बदलोवंक आनी नवसोरणी करूंक. जें कितें सगलें म्हज्या जिवितान हांवें ओगडायलां तें हांव मागता म्हज्या जिवितान नीट हाडूंक. ज्या सगल्या वस्तूंक जांणी म्हाका दूख दिल्या जर हांवें आनी कोणाक दुखयलां तर देवा हांव मागता की तांतून तूं तांकां बुजवण दिवंक आनी हांवें तांचे सवें वायट केलां ताची मजुरी तांकां फारीक करूंक. दाखय म्हाका म्हजें कितें करूंक जाता तें आनीक सुदारच्याक पूण तें म्हज्यान फकत तुज्या बोलान करूं येता. बापा देवा म्हाका हें पेकोवप जाय पूण हांव जाणा म्हज्यान तें स्वता करी नजो.
देखून आयज हांव तुजे लागीं मागता म्हाका पुरायेन बरो कोर आनी हांव तुज्या वांगडा वावुरतलों आनी आशा सोडचो ना सगलें काम जाल्या बगोर म्हज्या जिवितांत तुवें इतलें केलें ताची हांव उपकारी ह्या वेळार तूं कितें कोत्ताय ताचें हांव उपकारी आनी फुडाराक तूं कितें कोत्तलो ताचें हांव उपकारी जेजूच्या नांवान आमेन. बरें म्हाका दिसता तूं एका आसोल नव्या जिविताच्या वाटेर आसा आनी जेरोल जॉय स्मायल मिनिस्ट्रीज तुजे खातीर हाजीर आसा. आमचे लागीं साबार शिकोवपाचे उपाय आसात जे तुका आदार दितले पुस्तक आनी CD आनी DVD आनी तुज्यान आमच्या ऑफिसान कॉल करूं येता. आमी तुज्या सांगाता खंयच्याय वेळार मागणें कोत्तेली तुका गरज तेन्ना सोजमोनी दिवंक आनी जाता तर आमच्या कॉन्फरन्सांक हाजीर जा. हांव खरेंच सांगता तें तुज्या फायल्याक पडटलें. आमी तुमचो मोग कोत्ता आमकां तुजी काळजी आसा आनी हांव सोंपयता हे ग्रांतान देवाक दिनवासुया जो क्रिस्ता वरवीं सदांच आमकां जैती वोन कोत्ता इनाम कशें देवाच्या जैतान आनी आमच्या वोती फांकारता आनी देवाचे जानवायेचो पोरमोल सगल्याक पावो सारको कोत्ता. देव तुका पेकयतलो उपरांत तो तुका उजार कोत्तलो दुसऱ्यांक पेकोवंक. देवाचो आशिर्वाद आसा. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगोडटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.